प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 17वो विसवोर, बोड 10 ते 13 पर्यंत. Mathew chapter 17 verses 10 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताच्या शिसांनी ताचे कोडे अशें विचारले, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? ताणी अशी जाप दिली, एलायजा येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण एलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी ताणी ताका ओळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताणी ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोश्य आसा. तेन्ना जोआन बातिस्ता विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, हें शिवर्तमान जावन आसा जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें. तो आपलो तिगा शिसांक, जुआंव, पेद्रूक आनी जाकोबाक घेवन एका व्हड दोंगरार वता आनी ताजें रूप बदलता, ताजें रुपांतर जाता. आनी थंयसर तो आपल्या शिसांक आपली मोहिमा दाखयता. ते पळयतात की जेजू खरेंच एकदम देवा भाशेन दिसता. आनी जेन्ना ते आतां सकला येतात तेन्ना जेजूचे शीस जेजूक हो प्रश्न विचारतात आनी कितें विचारतात, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? हो प्रश्न जाकोब, पेद्रू आनी जुआंव जेजूक विचारतात. आनी जेजू आयज कसलो जबाब दिता तांकां? भाव भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी जुआंव बातिस्ता वयर आमी नियाळ कोत्ता. कित्याक जुआंव बातिस्त जावन आसलो जो प्रवादी, तो जेजूचो बापूल भाव आसलो. एलिझाबेथ आसली हाची एक कजन भयण आहली मोरयेची. म्हणटच जुआंव बातिस्त आनी मोरये तांचो संबंद आसलो. देखून जेजू आनी जुआंव बातिस्ताचो संबंद आसलो. पूण जुआंव बातिस्ताक देवान विचून काडलेलो देवाचें उतर परगट करपाक, लोकांक तयार करपाक, जेजूच्या उतर आयकोपाक. म्हणजे जेजूचें जें काम जेजू करपाचो आसलो फुडें, ती तयारी करपाक देवान जुआंव बातिस्ताक विचून काडलेलो. आनी आयज भाव भयणींनो, हे शीस जे जेजूचे आसा ते विचारतात जेजू, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात तर? आनी जेजू ताका सांगता की एलायजा येवंक जाय आनी तयारी करूंक जाय. आनी तो येयला, ताणें सगळी तयारी केल्या. भाव भयणींनो, ही जी उतरां जेजू हो प्रश्न जे जेजूचे शीस जेजूक विचारता आनी जेजू जो जबाब दिता, हें जावन आसा ह्या निमण्या दिसा जेन्ना जेजू खुर्सार वचपाचो जाता वचचे पयलीं. आतां जेन्ना आमी नातालांची परब करता आनी हें शिवर्तमान आयकता, आमी चिंता बाबा हें आतां उतर जें जेजून म्हणलां हें मरच्या पयलीं. आतां आमी नियाळ कोत्ता थोड्या दिसांनी जेजूच्या जल्माची. पूण आयज आमी नियाळ कोत्ता जुआंव बातिस्ता वयर. आनी देखून जेजू म्हणटा, हो जो एलायजा येवपाचो आसा, एलिजा प्रॉफेट, तो एलिजा द प्रॉफेट आहलो तो पोरण्या कोराराचो आहलो. पूण प्रवादी मालाकीन अशें बरयलेलें की जेजू येवच्या पयलीं हो जो प्रवादी येतलो, एलायजाच्या पदवेन येतलो, तो जावन आसा जुआंव बातिस्त. आनी जेजू सांगता तांकां की जुआंव बातिस्त खरें ह्या संवसारान त्या पदवेन, इलायजाच्या पदवेन येयल्लो आनी ताणें सगळी तयारी केल्ली म्हणून. आनी ताणें आतां लोकांक तयार करून आतां जेजू शिवर्तमान परगट करपाक आतां ताणें एक वाट केल्ली म्हणून. आनी भाव भयणींनो, जुआंव बातिस्ताक व्हडलें काम दिल्लें आनी ताणें एकदम बरें काम केलें. कित्याक तो होराण्यांत थंयचो देवाचें उतर परगट करतालो. सगलो लोक तेजे कडेन वेतालो आनी तो तांकां सांगतालो, तुमी तुमच्या वायट कोन्यांतली सगळीं पयस रावात, तुमी देवाक तुमच्या पातकांचें भोगसणें मागात, देव तुमकां भोगसणें दिवपाक तयार आहा, तो तुमचो मोग कोत्ता. आनी जेन्ना जुआंव बातिस्त थंयसर होराण्यांत देवाचें उतर परगट करतालो आनी लोक थंयसर वेतालो ताचे कडेन, ताणें आतां लोकांक ही शिकोवन दिवन ताणें लोकांक इस्रायली परचेक तयार केली. आनी भाव भयणींनो,
जेन्ना ताणें तयार केली ह्या इस्रायली फौजेक, आतां जेजू जेन्ना कॉमेस करूंक लागलो आपलें काम देवाचें उतर पुरवण करपाक, तेन्ना तांची काळजां तांची मनां तयार आसली देवाचें उतर आयकोपाक. तेच भाशेन भाव म्हणून जेजूक तयारी आसूंक जाय आसली जॉन बातिस्ता वरवीं. आमकां कितले फाटी जी आमी देवाचें उतर आयकता, आमकां जाय एके भाशेन भोगसणें मागपाक देवाचें, आमच्या मनाची नडसणी करपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारा प्रमाणे चलता, आमचें चिंतप, हाणें म्हणलें ताणें म्हणलें, हाणें सांगलें, न्यूज पेपर कितें म्हणटा, पॉलिटिशियन कितें म्हणटा, मिनिस्टर कितें म्हणटा, हो म्हणटा तो म्हणटा, हे सगल्यांच्यो खबरो आयकोन आतां आमच्यान देवाचें उतर कितें म्हणटा तें केन्नाच आमच्या मनान दवरूंक जायना. देखून भाव भयणीनो, जो लोक सांगता तें फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाक जाय, नातर कान बंद दवरूंक जाय. पूण आमचे कान देवाच्या उतराक आमी उक्ते करूंक जाय आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी तें उतर आयकोन तेज्या उतराची सजमणी घेवन आतां तें उतर आमच्या मनाची नडसणी करून आनी तें आतां आमी उतर पाडून आतां आमच्यान खरेंच एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. आतां आमच्यान खरेंच एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. नातर बाब भयणीनो, वर्साच्या वर्सां आमची नातालां येतलीं, वर्साचे वर्सां नातालां वेतलीं, वर्साचे वर्सां फेस्तां जातलीं, वर्साचे वर्सां पास्कांची परब जातली, वर्साचे वर्सां सगळें आमचें देवस्थान जातलें सद्दां. पूण आमच्या मनाची, आमच्या काळजाची, आमच्या जिवाची कसलोच बदलाव जावचो ना. कित्याक आमी फकत फेस्तां करता, आमी फकत जेवता खाता, जें डान्स करता, जें आमी संवसारांत आमी जियेता तेंच करता. पूण आमी आमच्या मना जावन आमी खंय पावतले, खंयसर आमी जियेतले हाचेर आमकां कसलीच चिंता ना, कसलेंच आमकां हुस्को ना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी खरें क्रिस्तांव म्हणटा, आयज आमी जसो जॉन बातिस्तान जेजूक तयारी केली, देवाचें उतर पुरवण करून लोकांची काळजां तयार केली, हें उतर जें आमी आयकता, ह्या उतरा वरवीं आतां आमी आमच्या मनाची नडसणी करुया, आमचें जिवीत बदलुया. आमचें जिवीत बदलूंक जाय जाल्यार आमच्यान थाराव घेवल्यार जायना. आमकां जाय आमच्या मनाची नडसणी करूंक देवाच्या उतरा वयर. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तें देवाचें उतर आमी कोत्ता, आतां पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, पवित्र आत्मो आमकां शक्ती दिता, पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक आतां आमच्यान वावरूंक जाता. आनी आतां आमच्यान देवाचें उतर फुडें जावपाक, परगोट करपाक, जेजूक दुसऱ्यांक दिवपाक आतां आमच्यान जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया आनी हेंच जें आमकां सांगलां तें जेजून की आमी वसात आनी आख्या संवसारांत देवाचें उतर परगट करात, शेवटतमान सगळ्यांक दियात, हेंच आमी काम आयज तर आमी करपाक थाराव घेवया आनी जेजूचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.